page 16, A31. Sorbe spora eklesevo, sasna no mantuga, tu porvoto, tu podvidar, tu shimoima, sagliak fanta, sorbe spora eklesevo, sasna no mantuga. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसू. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या परबेंत वांटो घेवच्याक. पवित्र खुर्साचें जैत ही परब आयज आमी समोर उमताव. कितलीं जाणां खुरीस घालतात. कित्याक लागून घालतात? आपूण क्रिस्तांव म्हणून. पूण ताचो अर्थ कितें? खुर्सार हरशीं कोणाक मारताले? चोरांक, जे कोण आयकोन आसलेले तसल्यांक. कोण खूब ते पळय आपलें चलयताले, राज चलयताले रोमकार, ते चड करून जुदेवांक बा खुर्सार मारताले ओ दुसऱ्यांकूय कोयद्यांक. जेजू देवाचो मोगाचो पूत, जाणें एकल्यानूच देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलां, तो आपूण खुर्सार मोत्ता. कित्याक पासत? कित्याक ताणें आमकां सगल्यांक आमच्या पातकांनी कोटोन आमकां पातकांतली सुटका दिल्या. बोली कसो तो आमचे पासत मेलोलो आसा. इतलो व्हडतो मोग ताणें आमचे पासत दाखयलेलो आसा. तर ह्या मोगाक लागून आमकां पातकांतली सुटका मेवता, देंवचाराच्या चोपक्यांतली आमकां सुटका मेवता. ताका लागून आमी तो खुरीस घालता. खूब लोक समजना, पूण ती जाणत की खुरिसाचो तर कोणूच तांकां वायट करूंक शकना म्हणून. आमी खूब फाटीं चुकल्या. खुर्साचो मोग आमी एकामेकाक दाखोवंक ना. कित्याक लागून? कित्याक आमी भियेता. आमी मरोंक भियेता. आमचो जीव दुसऱ्या पासत वारोवंक आमी भियेता. पूण खूब जाणां भियेनासतना आपलो जीव दुसऱ्या पासत वारोयतात. तांकां तांच्या जिविता पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपोदेतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोरपोदेदाद देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा.
सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी थावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे व्हडवडे आनी हिणपण भोगची म्हूण अगणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रुमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजू ताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुज्या सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनान भावनो, आतां आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. लोकगणतींच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगोर सोडून इदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटे लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट भरोन तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइसेसान पोरशे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइसेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक. म्हजे पोरजे, हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपारांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्यां मुखार उगडापे करता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांतावन ताचे शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरते मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओठांचीं उतरां फोटकिरीं. तांकां दिलें उतर काळजांत तीं सांबाळीं नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवालायेन तांचें पातक ताणें बक्षिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो.
आपलो क्रोध तांचेर सोडूंक दिलो ना. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. उद्गार Sorvesporak sois voi, Sorvesporak sois voi. Somia Jesu Christa, नोमान वंदोन मोहिमा, स्तुती दिनवास तुका, तुझ्या खुर्सा वरी संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvesporak sois voi, Sorvesporak sois voi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांत थावन देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुताक बगोर कोणूच स्वर्गांत चोडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कितलो आनंद एका भुरग्याक भोगता जेन्ना आमी ताका एक गिफ्ट दिता. गिफ्ट तर आमी रवडायले, ती सारकी पिंजून ते कितें गिफ्ट आहा तो पळयतात आनी एकदम खुशाल जातात. कसलोय गिफ्ट जावं तो गिफ्ट, आनी ती एकदम खुशाल आसतात. आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन खुशाल जावंक जाय. कित्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. कित्याक लागून? आमकां पातकांतली सुटका दिवच्याक आनी सर्गीचें देणें फावो करच्याक. आमी तर पातकान रावलीं जाल्यार आमकां सर्गीचें सूख मेळचें ना. आतां पळयात, आमी पातक केलें की ना, कोणाचेर वायट उलयलीं, कोणाक धमकी दिली, कोणाक कितें वायट म्हणलें जाल्यार तें आमकां खाता. आमी तातूंत आसता थोडो वेळ, पूण पोत्तून तातूंतच पडटा, दुसऱ्यांक आनी कोणाक कितें म्हणटा. मागीर हें इतलें वाडटा की तातूंतली आमकां भायरूच सरोंक जायना. आतां आमी खुशाल आहा म्हणात, वय आमी निराशी जायत वेता आनी तातूंतली आमकां भायर सरोंक जाय जाल्यार उलो मारात जेजूक आनी पळयात रोखडोच तो आमकां पावता. तो आमचें भितरलें सगळें पुसून काडटा आनी आमकां सुटका दिता. हें देणें देवान आमकां दिलेलें आसा. वो व्हडलो गिफ्ट ताणें सगळ्या मनशाक कुळाक दिलो आसा. आमकांच न्हय, सगळ्या मनशाक कुळाक. आनी जीं कोण कुरपेन बरोवन ताची सोर्शीं येतात तांकां हो अणभव घडटा आनी तीं सगळें सोडून मागीर जेजूच्या सोबें जिवंक लागतात. कित्याक येदो व्हडलो मोग कोणेंच आमकां दाखोवंक ना. आमी मोगाक आवडटा, आशेता, पूण खूब पाटी देवा इतलो मोग आमकां दुसऱ्या सोबें पळोवंक जाय. कोण म्हजे पासत आपलो जीव दिवंक तयार आसा आनी जीव दिलोय पर्यंत जाल्यार पळयात आमची माय पाय, चड करून माय कितली वावुरता, पूण कशे भाशेन आमी तांकां लेखता म्हातारीं जालीं म्हणटत किंकोत कोत्ता तांकां. असले आमी तांकां फारीकपण दिवंक जाय. कितलो ताणें तोकस घेतलेलो आसा. ती कसलीं जावं, आतां वेगळीं जायत ती, पूण तरी पूण आमी तांचो मोग करूंक जाय. आमचे लागीं जायना, पूण देव सगल्यांचो मोग सगळो गोत कोत्ता, पातकी पर्यंत आसली जाल्यार.
येदें व्हडलें देणें देवाचें आमकां जेजू सोबें मेळ्ळेलें आसा. पळयात, ह्या इस्रायलीत लोकांक देवान गुलामपणांतली भायर काडलेली. 40 वर्सां, एक आनी 2 दीस न्ही, 40 वर्सां होरण्यांत ती चलतालीं. तुमी जाणात कितें वय तें? त्या उनांत कांय ना, झाडां ना, कशी म्हणून ती चल्ली. देवानूच तांकां राखली म्हणूंक जाता. आनी देवान तांकां सगळें त्या होरणांत फाव केलें. जशे भाशेन तो सुकण्यांक, जानवरांक, निश्त्यांक, निसर्गाक पळयता, सांबाळटा, तेच भाशेन तो आपले पोरजेकूय सांबाळटा, आमकां सगळ्यांक सांबाळटा. पूण आमी बेजार जाता, ताचे राड उलयता, ताच्या मुण्यारांक आमी लेखना. मागीर ताचो परिणाम जाता, देव खास्त लायना. पूण आमी जेन्ना पातक कोत्ता, तें पातक आमकां सोडिना, तें इफेनान वता आमकां. तेन्ना की आमी आमचें पातक कबूल करूंक जाय. हांव चुकली म्हणून ताका परतून पळोवंक जाय, आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. आनी जेजू वरवीं हे भाशेन निकोदेमाक जेजू सांगता, जशे भाशेन मोइजेसान होरण्यांत सोरोप उबारलो, ते भाशेन मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. आनी जो कोण ताजेर विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. भयणीन आनी भावनो, आमी ताका पळोवया. कितलींशीं जाणां म्हणटा आमी खुरीस घालता, कित्याक लागून? नको. पूण खुरीस घालता कित्याक? जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमकां पातकांतली तो सुटका दिता, निवाजता. हे भाशेन ताचें सोबें आमचें जिवीत सारच्याक, ही कृपा मेळच्याक थोडोच वेळ आमी मागण्यांत रावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया, आनी प्रत्येक सुस्कारान आमी जिवितान बरोवन येता. हें जिवीत जावन आसा जेजू. जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत बरोवन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना जें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया. ती चिंतना, भावना बरीं वायट पोजडीं जावं कसलीं, ती भायर काडया. सुस्कारांतल्यान जेजूच्या नांवान तर आमी ती भायर काडीत, जेजू जेजू जेजू, सुस्कार काबार जायसर ताचें नांव काडून सगळें भायर काडीत, जाल्यार आमकां पळयात सुटका मेवतलीच. हो विस्वास आमचे मदें आसूंक जाय. भावार्थान आमी हे भाशेन ताका चिटकोन रावंक जाय. आनी तो आमकां सदांच एकवटोन आसा, कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. तो आमचो परामर्श करता, तो आमकां सांबाळटा, राखता. ताका केन्नाच आमी सोडचें न्हय. हे भाशेन ताका आमी 5 मिनट न्हिदच्या आदीं एकवटोन न्हिदत तर आख्खी रातभर जेजू आमचें सोबें वावुरतलो. जशे भाशेन एक मोबायल आमी चार्ज करूंक घालता, ते भाशेन जेजू सोबें रावली म्हणटत आख्खी रातभर तो आमकां चार्ज करतलो आपल्या मोगान. आनी उठली म्हणटत ताका एकवटोन उठत तर आख्खो दिसभर सोंपेपणी कसलेंच वायट आमकां लागचें ना. पूण ताच्या बरेपणान आमी जियेतले हांव गोरवान भरपाक न्हय, पूण खालतेकायेन आमचें जिवीत जेजूक एकवटोन सारच्याक. आतां आमी सगळीं आमचीं देसां देवा फुडें मांडया. आनी चड करून ह्या संवसारांत ही पेस्त पिडा आमकां दाखयता की आमच्यान कांयच करूंक जायना. हिंच्याच दोतोरांक आनी सायंटिस्टाक हाचो उपयोग म्हणजे कशे भाशेन तें सावरांक जाय, ताका कसलें म्हणून वॅक्सीन तयार करूंक जाय, आजून आमकां ताचें कळोंक ना. पूण देव आमकां सांबाळटा आनी राखता. ताका आमी आर्गां दिवया आनी ताका आमी विनंती करया सगल्या संवसारा पासत. सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Page 41, C 30.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबारून म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करून तुवें थारायलें. रुखांत थावन मरण उपजल्लें, रुखांत थावन जिवीत उपजवचें, रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो, ही तुजी मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
माचो गूट पोरगोटुया Somia Jesu tuje moron, ami somorom to. Tuje bono život mon, ami porgota. Tuje enyang, ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुजे पुती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा Amen. जेजूचे मागणे आमी आतां म्हणटाना ताका एकवटून म्हणया सगळीं आमची इंतेसां मागणी आमच्या काळजान धरून आनी जांचे पासत आमी मागता कितलें आमकां बरेपण दुसऱ्यांनी दाखयल्लें आसा उपकारी काळजान तांचे पासत मागया जीं कोण आपले जल्माचो दीस समरमतात वो दुसरे सवाळे समरमतात तांकां सगल्यांक आमी आमच्या काळजान धरून आतां पवित्र आत्म्यान म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक
आतां हें मागणें म्हणून आमी ताका आमच्या काळजान येवकार दिवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. Amen. Page 55, D15. Jesu म्हाका तुजी गरज, सुखे सोमनीक सोशें उदक, उज्या दिव्याक पोलबिसणेचे, योद्राक सोलोंक पोलुबेचे, तुजे मोगोर मागनाची वीण, नबो जेसू आनी पदवी, तुजे मोगोर मागनाची वीण, नबो जेसू आनी पदवी. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सा थावन उपजवतल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवणपणांक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेकायेन मागतां. जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां परबीं ह्या फेस्ताची, जंयसर आमकां देवाचें देणें जेजू मेळ्ळलो आसा आनी जेजूक लागून आमकां सासणाचें सूख ताणें दिलेलें आसा. हें देणें ताणें आमकां फावो केल्लें आसा. तर आमी सदांच उपकारी काळजान आनी जिवितान ताका सदांच आमी पयलो वयलो स्थान दिवया. आनी आतां ताचो आशिर्वाद घेवन सगल्यांक आमी जेजू सवें ओडूंक ताच्या मोगांत आमी तांकां दवरया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं. सोरपुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीसच्या वेळा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीसच्या वड कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. Page 132, I-25. Povit cursa movarutra, Godson amchari goida, Polong tu stor onaratsa,
ची